सिराकाच्या पुस्तकावेले वाचप. उज्या सारको एलिझा प्रवादी उठलो, आकट्या सारकी ताची उतरां. ताणेच तांकां भूक हाडली आनी क्रोधान तांचो भस्म केलो. देवाच्या नांवान ताणें सोर्ग बंद दवरलो. तशेंच 3 पावटी वयर थावन उजो देंवयलो. एलिझा, तुज्या विस्मितांनी तूं कितलो मोहिमेवंत. तुजे भाशेन आनीक कोणाच्यान बडाय दाखोवंक जायत? उज्याच्या गोड्यांचे गाडयेन उज्याच्या बोऱ्यान तुका वयर व्हेलो. देवाची शिरोट पोटचे आदींच ती पालोवच्याक आपल्या भुरग्या वाटेन आवय बापायच्या काळजां ओडून व्हरच्याक आनी जाकोबाची कुळां नव्यान स्थापच्याक तुका नेमलोल्या काळार तयार केलोलो म्हूण बरयलोलें आसलें. तुका देखलां आनी तुजी इश्टागोत जोडून मरून गेल्यान ती सगलीं सुभागी. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. तुज्या मुखामळाचो पोरजोळ आमचेर पडून दी सर्वेस्परा. तूं इस्रायलाचो गवळी तर आयक आमकां. तुज्या मुखामळाचो पोरजोळ फांकय. तुजें बळ उक्तेपणीन दाखय. जबाब. तुज्या मुखामळाचो पोरजोळ आमचेर पडून दी सर्वेस्परा. दळबारांचो सर्वेस्परा, आमी प्रार्थून मागता. आमचेशी परतून ये. सर्गार थावन नदर मार. हे तुजे दाखवेळीक कितें जालां तें पळोवंक ये. तुज्या उजव्या हातान लायलोले दाखवेळीक पालगून सांबाळ. जबाब. तुज्या मुखामळाचो पोरजोळ आमचेर पडून दी सर्वेस्परा. तुज्या उजव्याक बसयलोल्या पुरुशाचेर, तुवें बलिश्ट केल्ल्या मनशाचेर सदांच तुजो हात दवर. आनी कदींच तुजे सोरशिल्ली आमी कोडसोरून वेचिना. आमकां नव्यान जीव दी आनी तुजें नांव आमी वाखाणटल्या. जबाब. तुज्या मुखामळाचो पोरजोळ आमचेर पडून दी सर्वेस्परा. सर्वेस्पराचो मारोग तयार करात. ताच्यो वाटो नीट करात आनी आख्खे मनशाकूळ देवाचें तारण पळयतले. मातेव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. दोंगरावेले देंवून येता आसतना शिसांनी जेजू कडेन विचारलें, एलिझा पयलो येवंक जाय अशें धर्मशास्त्री कित्याक म्हणटात? ताणें जाप दिली, एलिझा येतलो खरो आनी सगळें थारार घालतलो. पूण एलिझा आयलो म्हूण हांव तुमकां सांगतां. आनी ताणें ताका वळखलो ना आनी आपणाक जाय तशें ताका केलें. तेच परी मनशाच्या पुतानूय ताच्या हातांतलें सोंसचें आसा. तेन्ना स्नानदाता जुवां विशीं तो उलयतालो म्हूण शीस समजलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. जेन्ना पेद्रू, जाकोब आनी जुआंव ह्या तेगा शिसा मुखार जेजूचें रुपांतर जालें तेन्ना अवचितूच मोइजेस आनी एलायजा जेजू कडेन उलयताले तें तांकां दिश्टी पडलें. दोंगरावेलें देंवतना तांणी रुपांतरा समयार कितें पळयलां आनी अणभवलां तें आपूण पुनर्जिवन जायसर
कोणाकूच सांगू नाकात म्हूण जेजून तांकां सांगलें. पूण शिसांक हें एक अजाप कशें. इतली बरी खबर कित्याक सांगूंक नाका अशें सिसांनी जेजूक विचारलें. एलिजा पयलो येवंक जाय अशें धर्मशास्त्री कित्याक म्हणटात तर. एलिजा एक व्हड प्रवादी आसलो. मेसायस येतलो म्हूण ताणें आदी फुडेंच पाकीत केल्लें. देवाचे पदवेन बरोवन एक बायलेक आनी तिच्या पुताक ओचोऱ्यांनी जेवण दिल्लें. देवान गड्याच्या गाडयेर सर्गार व्हेलो. देखून एलिजा मरोंक ना तो परतून येतलो म्हूण धर्मशास्त्री शिकयताले. जेजून तांकां त्या दिसा शिकयलें आनी एलिजा येवन गेलो ताची जाणवाय दिली. क्रिस्त येण्याचो काळ हो. जेजूच्या जल्माची खबर नियाळूंक आमकां सोयेक दिता. आमी जाणात जो जेजू गोरवांच्या गोठ्यान जल्मलो तो आमचो सोडवणदार. ह्या सोडवणदाराक मानून घेवंक आमकां देवाची कृपा मागुया. तर आयज आमचो थाराव जावन दी. आमी आमच्या चालत्या जिवितांत दुसऱ्यांक समजून घेवंक वावरुया.